म्हादयच्या मुद्द्यावेल्यान विधानसभेचो दुसरो दीस बरोच गाजलो। कणकुंबीत कर्नाटकान हातांत घेतिल्ल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची स्थिती कितें आसा हे विशीं कुट्टरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान प्रश्न विचारिल्लो। कर्नाटक उदक घुंवडायता आनी गोंय सरकार वोग्गी आसा। फुडाराक उत्तर आनी दक्षिण गोंयामदीं उदका खातीर झूज पेट्टले म्हणून युरीचो युक्तिवाद। जाल्यार हाऊस कमिटीचो कांयच फायदो ना म्हणून आपूण राजीनामो दिता म्हणून विजयान सांगलें। या विषयासंदर्भात आज पहिलेही डिस्कशन करण्याचा जाय जाल्यार तुम्ही समज क्वेश्चन घालू शकता। हो क्वेश्चन आवाज करतना कोणाक उलोवपाचें आसा यस उलय 10 मिनटां उलय रे। अरे तो 5 मिनटां उलयता उलय आता चल उलय रे बिकॉज सर 4B उलोवपाचें आसा उलय यस उलय आता उलय रे पहिले 10 मिनिटांचे म्हादयच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे सुनावणे पयली कर्नाटकाच्या कुरापती आड अवमान याचिका घालता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगले। पूण विरोधकांनी म्हादयच्या मुद्द्यावेल्यान सरकाराक शेळो घाम काडलो। कर्नाटक म्हादयचे उदक घुंवडावपा खातीर कुरापती करीत आसतना गोंय सरकार मात वोग्गी आशिल्ल्याची टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केली। म्हादयच्या मुद्द्याचेर सर्वोच्च न्यायालयात गोंयची बाजू मांडपा खातीर सरकारान वकिलांचेर 16 कोटी रुपया मोडले, पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना। उदका खातीर फुडाराक उत्तर आनी दक्षिण गोंयामदीं झूज पेट्टले म्हणून युरीन युक्तिवाद केलो। जाल्यार म्हादयच्या मुद्द्याचेर नेमिल्ली हाऊस कमिटी कांयच फायद्याची ना म्हणून सांगीत आपूण समितीवेल्यान राजीनामो दिता म्हणून विजयान जाहीर केलें। कणकुंबीत कर्नाटकान हातींत घेतिल्ल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची स्थिती कितें आसा काय म्हणून कुट्टरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान प्रश्न विचारिल्लो। The status of the place is that Kalsa and Bandura, the projects, what is the status as on ground? कितले ऑफिसरान थिंग एक पासे मारल्या सोपाक, what is the exact position? Maday River is a burning issue for the last so many years, and the Goa government has taken up every single step, whatever is required to tackle this issue. आणि सुप्रीम कोर्टात 2025 जानेवारीत आमकां हियरिंगाक 1-2 डेट्स आयिल्ल्यो आनी ताजे नंतर मागीर डेट्स जी आसा पळय न्ही ती डेट्स हियरिंगाक दिल्ली 2000 जानेवारी 2025 एक डेट पयल्या आठवड्या आयली, नंतर मागीर लास्ट आठवड्याक, ताजे नंतर आतां डेट मेळूं ना। हे पत्र तुम्ही बोला स्पीकर सर, द गव्हर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मी हैज मेड नो एफर्ट्स अपार्ट फ्रॉम सच अ हेफ्टी फी ऑफ 16 crores। आज कर्नाटका गवर्नमेंट is diverting the water, but what is the steps? आमी हिंगा अशे बसून रावपाचे, we have to create a constitutional crisis because this is about the future of Goa, this is about the future of our future generation। दक्षिण मध्ये आणि उत्तर गोय मध्ये मुखार झूज पेट्टले। आता सरकाराकडे तुमचे कितले चलता ते म्हाका खबर ना, पण ताची थंय तयारी जाल्या, तो एक कंप्लीट त्यांची तयारी झाली। एक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार तांणी एक आठवड्यात उदक ते डायवर्ट करतले आणि उदक स्पीकर एक मिनिट मुखेलमंत्र्याक एक खबर आहा, कळसान उदक भरून ते पावयता बंडुरांत न्ही, आणि बंडुरा म्हणटा ते उदक सदांच आसता, गिमानूय आसता। सो वी आर इन अ व्हेरी सिरियस पोजिशन। Our house committee has, I think it is better we dissolve the house committee because last time we have met in January, today we are in July। Speaker sir, हे आता फकाणां जाल्ल्या हांव जाल्यार पर्सनली I don't want to be part of this house committee, I will resign now here। रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचे तांकां परमिशन जी आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना, बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा, ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा। आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट, तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल करता। एक विषय कितले वेळ घेवन या विषयासंदर्भात आज पहिलेही डिस्कशन करण्याचा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।